सगळ्यांक नमस्कार। कसन म्हळ्यार परा 7 तारीख देखून 15 तारीख ताईं आमगेले काशी मठाधीश संयमी स्वाम्याले पंढरापूर यात्रा जेवचार आसा। तशी हे यात्रेक सर्व गांवतल्यान सक्कड गांवतल्यान येवन हे यात्रा एक मेमोरेबल जावची तशी करून दिवका म्हूण म्हळें खातीर जावन हें आज आमी तुमगेल्या कसलेक हें विज्ञापन करता आस म्हळ्यार प्रत्येक गांवतल्यांनी हे भजनेक सप्ताहाक येवन हाजर जावका तशी आनी आयिल्ल्यांक प्रत्येकल्यांक कसलीय तोंदरी जायना तशी आमी ताजी राबची वेवस्था की तांगेले राबची वेवस्था जो खाण जेवणा वेवस्था कसं वेवस्था जावका ती वेवस्था पूरो भावी जावन आमी तयार करता रसाची। तशी प्रत्येकल्यानय प्रति गांवां देखून येवन एक व्हडलो एक समारंभ आनी व्हड स्वाम्यानय हांगा विठोबाले दर्शन घेतना तांकां कसलें एक प्राप्ती जालेलें आसा म्हळ्यार तांकां कसलें एक देवीचें तांगेल्या आयिल्लें आसा तें सकट जाणांक एकूच आसा। आज तेंची दहीसर मठा भितर ताजी तेर जत्तर आसा। तशी प्रत्येकल्यानय आमगेल्या गांवां देखून जो तांगेल्या गांवां देखून भजना मंडळ घेवन की येवन हे कार्यक्रम चंद जेवचे करून दिवका म्हूण सांगून हे सुकृतींद्र सेवा प्रतिश्ठाना तर्फेन हांव प्रत्येकल्यांकय स्वागत करच्याक इच्छ पावता।